पेडण्यान तालुक्यान गेल्या 5-6 दिसांच्यान उदक ना, त्या खातीर लोक खुबशे टँकरांनी सुद्धा सप्लाय करून लोकांक पाणी दीत आसात। त्याचबरोबर आमी हे कितें समस्या आसा ती जाणून घेवपा खातीर आमी चांदेल जे वॉटर ट्रीट प्लांट आसा थंय आमी विजीट दिल्या। थंय विजीट दिल्या उपरांत अशें दिसून येता की हांगा सगळें व्यवस्थीत आसा आनी पेडण्यान वॉटर सप्लाय जायना। जे सब ऑफिस आसा पेडण्या ते सांगतात चांदेलान प्रॉब्लम असल्या कारणान पाणी सप्लाय जायना। जेन्ना आमी हांगा येवन जर विचारता जाल्यार हांगा 3 मोटर सुरू आसा। 10 MLD कालच्यान सुरू जाल्लेले आसा आनी व्यवस्थीत आसा आनी फाल्यांच्यान 15 MLD सुद्धा सप्लाय जातले। पूण हांगा येवन विचारले उपरांत अशें दिसता की हांगा सगळें जर व्यवस्थीत आसा तर पेडण्यान वॉटर सप्लाय कित्याक जायना हो एक प्रश्न पडटा। त्या खातीर संबंधीत आमदारान हेचेर लक्ष घालपाक जाय। हांव आसा कोवीड सेंटर पेडणे हांगा सद्या 10 पेशंट आसात जे ट्रिटमेंट घेत आसात। त्याचबरोबर हांगा सगळी फॅसिलिटी सद्या आमकां दिसपाक येता। फाटल्यान तुमी पळयत जाल्यार थंयसर जनरेटर आसा, मागीर एम्बुलन्सी सुद्धा सोय केल्लेली आसा, मागीर त्याचबरोबर डॉक्टर्स नर्स सगळे वेवस्था हांगा आसा। पेडणे वाठारान सद्या कर्फ्यूआ खातीर चडशे लोक भायर दिसना। जी सद्या डेथ रेट वाडत आसा आनी त्याचबरोबर कोरोना केसीस सुद्धा मेळपाक लागले। त्या खातीर लोक खंय तरी भिवन आपले सेफ्टी खातीर लोक खंय तरी भायर सरनासतना आतां घरा आसात। एकंदर चित्र पळयल्या उपरांत कर्फ्यूचे पालन बरे तरेन पेडणे वाठारान करतना दिसपाक लागला। त्याचबरोबर पोलीस पेट्रोलिंगाचे काम करीत आसात। तशेंच पेडणे वाठारान अजून मेरेन पाणी सप्लाय जाल्लेलें ना, पूण फाल्यां मेरेन पाणी मेळटा म्हणून आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।